आताच आम्ही नॉमिनेशन भरलेलें आसा गोवा सुरक्षा मंच ह्या बाय इलेक्शनान पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूर्ण यशस्वी जातलो अशा आत्मविश्वासान पणजे मतदारसंघाचो एक प्लॅन जाहीर केला आणि त्या प्लॅनाचो काउंट डावन 29 तारखेंतल्यान सुरू जातलो. दिसपाक कशें दिसता की हो पयलेच खेप विधानसभेची निवडणूक लडोवन आपूण जिखोन येतकू पणजेचो कायापालट आतां करपाक सुरू करतलो अशें दिसता. पण प्रश्न पडटा, जेणे 22 वर्सां आमदार म्हणून पणजेचो काम केलें आणि त्या 22 वर्सांत 7 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून असले जाल्यार पणजे खातीर प्लॅन करपा खातीर ताका 22 वर्सां रावचो पडलो जाल्यार इतले 22 वर्सां मनोहरबाब पर्रीकार कितें करतालो. आनी एक तेंच्यांनी लोकांक दिवा स्वप्न दाखोवपाक सुरू केलां, स्मार्ट सिटी. पण प्रत्यक्षान कचऱ्याचो सादो प्रश्न जो आसा पणजेच्यान ह्या पणजेच्या शहरान आसपास बिल्डिंगेचे कॉम्प्लेक्स आसतना मदल्यान कुसक्या उदकाचो नालो व्हांवता. हांगा पार्किंगाचो प्रश्न आहा. 1 रुपयाचें झेरॉक्स जर मारतलो जाल्यार पार्किंगाक 10 रुपया फारीक करचे पडटा. अशी तरेची दुर्दशा जी आसा ती पणजेची जाल्ली आसा. आनी लोकांक मात्र स्मार्ट सिटीची स्वप्नां जी आसा सच्चे प्रमाणे फटींगपणान आनी लोकांक प्रॉमिसां दिवपाचो तेजो स्वभाव जावन बसलो. आनी त्यामुळे ल्हानशा पणजेचे बारीक सारीक प्रश्न जे आहा कचऱ्याचे, नाल्याचे किंवा पार्किंगाचे व्हडलो लिडर असल्या कारणान ताका हे ल्हान अशे प्रश्न दिसता आनी त्यामुळे पूर्णपणे तांच्या ह्या लोकांच्या मुळाव्या प्रश्ना कडेन दुर्लक्ष जाल्लें आसा. हांव पणजेकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां, हांव सर्वसामान्य कार्यकर्तो आनी त्यामुळे जनतेचे जे गरजेचे विशय जे आसा सामके ते गरजेचे विशय हांव तळमळीन ते सोडटलो. आनी म्हणून ह्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी गोवा सुरक्षा मंचाचो हांव उमेदवार आसा. म्हाका निवडून दिवचो आनी पणजेकारांची सेवा करपा खातीर म्हाका संदी दिवची. ज्या कॅडर बेज पार्टीन मनोहरबाब पर्रीकाराक लिडर केलो, आतां जर पळयलें त्या पार्टीन जाल्यार थंय भारतीय जनता पार्टीची तत्वांय दिसना आनी भारतीय जनता पार्टीचे कॅडर बेज लोक कार्यकर्ते दिसना. आतांची जी भारतीय जनता पार्टी आनी तेजें सरकार जें आसा हातूंत भारतीय जनता पार्टीचें अस्तित्व जें आहा तें नगण्य आसा आनी पूर्णपणे हे मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आहा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ना. हे सगळ्या गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कॅडर बेज कार्यकर्त्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. मनोहरबाब पर्रीकारान भारतीय जनता पार्टी कॅडर बेज पार्टी आसली ती केन्नाच काबार करून उडयल्ली आसा. पक्षाची पक्ष प्रणाली नश्ट केल्ली आसा. तत्वनिष्ठ राजकारणाक तिलांजली दिल्ली आसा आनी फक्त सेटिंगाचें राजकारण करून आज लोकशाही जी आहा ती गोंयांत धोक्यान हाडलेली आसा. म्हाका अशें दिसता की डेमोक्रेटीक व्हॅल्यू जर आमी वाचयतले जाल्यार एक सत्ताधारी पक्ष आसचो पडटा, एक विरोधी पक्ष आसचो पडटा आनी दोगांयकूय तितलेंच म्हत्व आसता. आनी त्यामुळे एकामेकाच्या चेकमेटाचेर सरकार जे आहा ते यशस्वी ठरता आनी बरे रितीन काम करूं शकता. पण मनोहरबाब पर्रीकारान आपल्या कारकिर्दीन फक्त सेटिंगाचें राजकारण केल्लें आसा. आपलो एक मतदारसंघ जिखून येवपा खातीर ताणें 3 मतदारसंघ जे आसा सॅक्रिफायस केल्ले आसा. म्हाका राजकीय दृश्ट्या तांकां एकूच विशेशण लावचें पडटलें. मनोहरबाब पर्रीकार हे राजकारणांतले माफिया आसा. तांकां बेगींतल्या बेगीन जर घरांत हाडलें ना जाल्यार पूर्णपणे आतां डेमोक्रेसी जी आहा ती संघटन येयल्ली आसा. पूर्णपणे डेमोक्रेसी जी आहा ती काबार जातली गोंयांत आनी म्हणून खूब थकल्यात ते. तांकां बेगीन विश्रांती दिवपाची गरज आसा. मंचाचा उमेदवार आनंद शिरोडकर याने आज फॉर्म भरलेला आहे, नामांकन भरलेलं आहे आणि शिवसेना या पक्षाचा या उमेदवारीला पूर्ण पाठिंबा आहे. दुर्दैवाने मनोहर पर्रीकरांकडून ज्या आशा आकांक्षा गोव्याला होत्या त्या पूर्णपणे त्याने धुळेला मिळवलेल्या आहेत.
त्या आकांक्षाच जनतेच्या धुळीला मिळवल्या असं नाही, तर स्वतःचा पक्ष देखील त्यांनी धुळीला मिळवण्याच्या बेतात आणलेला आहे. म्हणजे तत्वच्युत कार्यकर्ता हा कसा वागतो सत्तेसाठी, त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण त्यांनी लोकांसमोर ठेवलेलं आहे. आतापर्यंत ज्याला गोवेकर फटिंगपणा म्हणतात, ते 2012पासून भाषेच्या प्रश्नावर असो किंवा बाकी सगळ्या प्रश्नावर फटिंगपणा करत त्याने आतापर्यंत लोकांची दिशाभूल केलेली आहे. आणि त्यामुळे या निवडणुकीत गोवेकर मनोहर पर्रीकरांना विश्रांती घेण्यासाठी घरी पाठवतील अशी आशा मला वाटते आणि विश्वासही वाटतो.